मोगाच्या बाबंबडीनो एका मनशान खंय एक बरो 1 लाखाचो स्मार्टफोन घेतलो आनीक तो घरा आयल्या उपरांत तो फोन चलना जालो आनी तो खंय घेवन परत ज्या शॉपार ताणें फोन घेतलेलो थंय गेलो आनी म्हणलें हो फोन चलना, इतलो म्हारग हांवें घेतला. आनी थंय आसलेल्या त्या मनशान ताका सांगलें खंय, सर यू डोंट हॅव अ नेटवर्क, तुका नेटवर्क ना देखून हो तुजो फोन चलना. तूं कितलेय म्हारग फोन घे पूण तुजो फोन चलोवंक तुका नेटवर्क गरजेचें. बाबा एकलो बरयणार म्हणटालो, होली स्पिरीट इज द नेटवर्क विच कनेक्ट्स अस टू गॉड. ही कनेक्टिविटी देवा सोवे आसूंक होली स्पिरीट जावन आसा ए नेटवर्क. सेंट पायस सिक्स्थ अशें म्हणटालो, होली स्पिरीट इज द सोल ऑफ द चर्च. If there is no Holy Spirit, the church is just a structure, no life. आत्मो जावन आसा, होली स्पिरीट पवित्र आत्मो जावन आसा, आत्मो पवित्र सोबेचो इगोर्जेचो. जरी पवित्र आत्मो ना जाल्यार एमबिस्टें स्ट्रक्चर जिवीत आसचें ना. जाल्यार बाबडीनो आयज आमी ह्या पवित्र आत्म्यांच्या येण्याची परब करता. हाका आमी म्हणटा पेंटिकॉस्ट. पेंटिकॉस्ट म्हणजे 50वो दीस. ही परब जुदेव लोकूय करताले आनी आमचे क्रिस्तांव लोकूय करताले. जुदेव लोक करताले बिकॉज दे वर सेलिब्रेटिंग द 50th डे ऑफ द पासओवर. जुदेव लोकांचें. पूण आमच्या लोकांचें हें जावन आसा 50th डे ऑफ हीज रेजरेक्शन. आयज 50 दीस भरतात जेजू पुनर्जीवन जाल्यार. 40 दीस तो स्वर्गार चडलो. ही परब आमी गेल्ल्या आयताराक केल्या आनी आयज ही 50व्या दिसाची परब जी आयज आमी दोबाज्यान करता. जाल्यार बाबडीनो पवित्र आत्म्यांची परब जावन आसा एक बर्थडे आमच्या पवित्र सभेची. आमी आमचो वाडदीस पाळटा, आमची बर्थडे करता. आयज जावन आसा हो वाडदीस पवित्र सभेचो. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवलो आनी शिसांचेर देंवून उर्बेवंत जाले. त्यो 8व्यो भासो उलोवंक लागले आनी ह्याच पवित्र आत्म्यांच्या देण्या वरवीं ते जोडी मोडी शिंपडले देवाचें राज परगटूंक, जें राज तांकां जेजून दिल्लें. हें आमकां आयच्या शिव वर्तमानांत आमी वाचलां. देव तांकां पवित्र आत्म्या वरवीं पाठयता. जांची पातकां तुमी बक्षिशात तांची पातकां तुमकां ती बक्षतली आनी जांची पातकां बक्षिना तुमी बक्षिनांत जशात ती तांकां बक्षुचिनांत देखून तांकां तो पाठयता. आनी जाल्यार हें काम तांणी पवित्र आत्म्यांच्या येण्या वरवीं हें काम तांणी सुरू केलें, जें देवान तांकां दिल्लें काम. बाबा म्हणिनो पवित्र आत्मो आमकां जेजू हें नांव उच्चारूंक कोलो मारता. आनी जेन्ना हे शीस परगटूंक गेले तेन्ना तांणी परगटलें दॅट जीजस इज द लॉर्ड. जेजू जावन आसा आमचो धोनी. आनी हें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेवता. भगवन पावलू कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा, पवित्र आत्म्यांच्या बोळा विणे सुमी जेजू अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. जाल्यार हें पवित्र आत्म्यांच्या बोळा वरवीं जेजूचें नांव शीस घेताले आनी ही परगटणी करताले.
बाबा म्हणिनो आमचे बर्थडे जातात, आमचे वेडिंग एनिवर्सरी जातात, आमकां लोक गिफ्ट दिता. तेच भशेन देवा बापान आमकां हो गिफ्ट दिल्लो आसा, गिफ्ट पवित्र आत्म्यांचो. आनी जसो हांव सुरवातेक म्हणटालो, हो गिफ्ट तुमकां आनी म्हाका बावतिजमा दिसाक फावो जाला. जेन्ना आमी बावतिजम घेतला तेन्ना आमकां पवित्र आत्म्यांच्या नांवान हो बावतिजम मेवला. त्रिएक देवाच्या नांवान, हातूंत पवित्र आत्मोय बी आमकां फावो जाला. जाल्यार वी आर फिल्ड विथ द होली स्पिरीट थ्रू आवर बॅप्टिजम. आनी जेन्ना आमी तिरावणेचो संस्कार घेतलेलो, तिरावणी संस्कार म्हणजे जो भावार्थ तुका आनी म्हाका बावतिजमान मेवलेलो तो तीर जाता. इट इज नोन एज कन्फर्मेशन. वी आर कन्फर्मिंग द फेथ रिसिव्ड एट बॅप्टिजम. आमकां बिशप आमकां मागतना म्हणटा, रुजारियो घे मोर पवित्र आत्म्यांच्या देण्यांची. आनी आमी म्हणटा आमेन. सर्वेस्पोर तुजे सवे आसूं आनी तुमचेय सवे आसूं. जाल्यार बाबडी न्हू, हो पवित्र आत्म्यांची मोर तुका आनी म्हाका बावतिजमा दिसाक तावन फावो जाल्या. जाल्यार हे देण्या वरवीं आमकां ही पवित्र आत्म्यांची 7 देणी फावो जाल्यांत. वी गॉट द 7 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट. आनी हे 7 देण्यांचो आमी मातशें उगडास करून हे पवित्र आत्म्यांच्या देण्या वरवीं जिवंक आमकां कृपा मागची गरज. पयलें देणे आमकां फावो जालें तें जावन आसा गिफ्ट ऑफ नॉलेज, जाणवाय. आमकां जाणवाय फावो जाल्या. हे शिकोवण जेजूची, ही शिकोवण संवसाराची. वी नो टू मेक अ डिफरन्स. जेजून आमकां कितें शिकयलां आनी संवसार आमकां कितें शिकयता. जेजून आमकां कितें शिकयलां ती वाट गोडे अवघड, बट इट विल रीच अस एट फायनल डेस्टिनेशन, स्वर्ग. तर हे आमकां जाणा जावंक ही जाणवाय, द गिफ्ट ऑफ नॉलेज आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. ही जेजूची शिकोवण, ही संवसाराची शिकोवण. आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे म्हणल्यार विजडम, शाणेपण. शाणेपण आतां तूं जाणा ही शिकोवण जेजूची, ही शिकोवण संवसाराची. देवान आमकां विजडम दिलां, शाणेपण दिलां विंचून काडूंक. हांव कसली शिकोवण विंचून काडटा? जेजूची शिकोवण विंचून काडटा ओ संवसारी शिकोवण विंचून काडटा. द चॉयस इज विथ यू एंड मी. बट हो चॉयस बरे भाशेन करूंक, आमी बरो तो चॉयस विंचून काडूंक आमकां हो पवित्र आत्मो आमकां आदार आनी बळ दिता. भगवंत पावलो म्हणटालो, पातोक म्हणटात तें हांव जाणा जावून बरें सोडटा आनी वायट विंचून काडटा. आनी जेन्ना हांव जाणा जावून वायट विंचून काडटा, इट इज नॉट थ्रू द इन्स्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरीट, इट इज द इन्स्पिरेशन ऑफ द डेवल स्पिरीट. हांव वायट विंचून काडटा, तो पवित्र आत्मो म्हाका शक्ती दिना. पूण जेन्ना हांव बरें तें विंचून काडटा, हो पवित्र आत्मो म्हाका शक्ती दिता बरें तें विंचून काडूंक. सोमचिकायेचें देणें, द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टँडींग. हें शिसांक आसूंक ना. कितले फावटी जेजू तांकां सांगतालो, हांवें कोस सोसूंक जाय, हांवें खुर्सार मरूंक जाय. पेद्रू म्हणटालो हें तुका केन्नाच जावचें ना. आनी ते पासत जेजू ताका म्हणूंक पावलो, कोडसोर सयतना. म्हणजे जें कितें जेजू सांगतालो, जेजू लोकांक सांगतालो, हांव म्हजें मांस खावंक दितलो, हांव म्हजें रगत पिवंक दितलो. अरे ह्या मनशाक हें मांस खावपा जाता रे, कितें सांगत रे हो, असलें चिंतना. कित्याक तांकां समजनासलें. आनी पासत आमकां हें समजूंक आनी शिसांकूय समजूंक ताणें पवित्र आत्म्याचें हें देणें, सोमचिकायेचें देणें दिलां. कितें सांगता, वाचता तें तुका आनी म्हाका आतां समजता. आनी हू इन्स्पायर्स टू अंडरस्टँड द स्क्रिप्चर इज द होली स्पिरीट. चवथें देणें तुका आनी म्हाका फावो केलां तें म्हणल्यार जावन आसा भोक्तीपणाचें देणें.
हांव जर तर भोगतीपणान रोजार करता, हांव मागणी करता, भोगतीपणान मिसान वांटो घेता, हांव देवस्पण करता, रेतीर करता, थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरीट, पायटी हें देणें तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान फावो केल्लें हें देणें जावन आसा. म्हाका बूद दिवपाचें देणें, एडवायस. हो पवित्र आत्मो म्हज्यान रिगलोलो आसा, तो दुसऱ्यांक बरी बूद दिवंक म्हाका आपयता. जेन्ना हांव दुसऱ्याक नाडटा, वायट बूद दिता, दुसऱ्यांचें जिवीत त्रासान घालूंक सोदता, तेन्ना हें देणें पवित्र आत्म्याचें न्हय, हें देणें देंवचाराच्या आत्म्यांचें देणें. पूण जेन्ना हांव दुसऱ्याक उत्तेजन दिता, आय मोटिवेट, हांव दुसऱ्याचो फुडार बरें जावंक चिंता, तेन्ना म्हाका हें बोधीचें देणें खूब फायद्याचें, हें पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका फावो जालां. काळजीदारपणाचें देणें, टू बी करेजियस. आमी जाणां शीस भियेल्ले भायरान जुवांव एकलो देखून शीस मोर नाक येवंक ना, आमकांय मारीत म्हणून. पूण जेन्ना हें काळजीदारपणाचें देणें तांकां फावो जालें, ते भायर सरले आनी तांणी तोंडार सांगलें, तुमी जिदेवानी आमच्या सुमयाक जिवो मारला. दे वर नॉट अफ्रेड. आनी हे पासो तांकांय बी कोश्टांचें मरण फावो जालें. काळजीदार जावप, टू बी द सोल्जर ऑफ क्रायस्ट, टू बी द विटनस ऑफ क्रायस्ट. संवसारी आशेचो न्हय, देवाचे सुर्गींच्या राजाचे आशेचो जावंक तुका आनी म्हाका जाय तें मारतीरपण सोंसचें पडटलें. बरें केल्यारूय तुका म्हाका वायट भोगचें पडटलें. काळजीदार जाया. आंगान जर तर चोरी ना, तुका भिरांत ना. यू हॅव टू विटनस क्रायस्ट. आनी निमणें म्हणल्यार देव भिरांत, द फियर ऑफ गॉड. फियर ऑफ गॉड म्हणटात ते रॉथ ऑफ गॉड कशें न्हय, द लव ऑफ गॉड. आनी आमकां सगल्यांक आसूंक जाय. आयज लोकांनी, मनशांनी देवा म्हणटाय तो बाजून हायला. चोरप, फटोवप, नागोवप, कितेंय करप. कित्याक? मागीर पळोवया, आयज मेळटा तें हालीं मेळना. ही देव भिरांत म्हणटाय ती आमकां आसूंक जाय. देव भिरांत म्हणजे बाबा म्हज्याहून एकलो व्हड कोण आसा. आय एम नॉट द सोल ओनर. देर इज समवन whom I am accountable, that is God. देव आसा. आनी देव भिरांतीन जर तर आमी जियेता, देव भिरांतीन जर तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक वाडयतात, तुमचीं भुरगीं वाडेस जावंक पावची नात. तुमचीं भुरगीं देखीन वाडटलीं. पूण आमच्या भुरग्यांक आमी सगळे संवसारी वस्तू दिता. देवाची देणी येतात ती आमी विसरता. वी कॅन बाय, सेल, we can do everything by our own self. I am the master of my life. हाचें जिवीत पोचपोचीत जाता, निसणपणाक पावता. पूण देव भिरांतीन जर तर आमी जियेता, हो देव तुका आनी म्हाका केन्नाच सांडीत ना. जाल्यार आयज हे पवित्र आत्म्यांची देणी नियाळून, ते बरोबर 12 पवित्र आत्म्यांची फोडां आसात. मोयपास, मोग, दयाळाय ही आपणावून एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक तुमकां आनी म्हाकाय पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत मागुया.